युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन सध्या आमी आसा पेडणे मतदारसंघान आणि हांगासर म्हाज्या बरोबर हांगासरले कांय तरणाटे आसा. तांचे मदीं सध्या कितें विचार चल्ला आनी गव्हर्मेंट फॉर्मेशनान आनी गव्हर्मेंटाचे रिप्रेझेंटेशन करपाक युथाचे कितले आस्पाव आसपाक जाय ते तांकां विचारुया आमी. यूथ कितें प्रॉब्लम फेस करता हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी हो आमकां युथां कडल्यानूच जाणून घेवपाक जाय. म्हाजे बरोबर हांगासर कांय तरणाटे आसा, तांचे विचार आमी जाणून घेवया. म्हजें नांव राकेश स्वार, हांव नयबाग पेडणे हांगाचो स्थानीक. सो आयज युथा भितर जे गव्हर्मेंटान जे इनवॉल्व जावपाक जाय की जी युथांची आयज गव्हर्मेंटान फसवणूक केल्लेली आसा. कारण जे पोलीस जॉब PSI हितून परत आमचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटांची फसवणूक केल्या, लोकांची फॉर्मां भरून घेतल्यात, लोकांची सारकी दिशाभूल केल्यात. कारण गव्हर्मेंट फॉर्मा खातीर लोकांक सकाळचे म्हणजे अशे 5 संक रावंक लायनीक रावंक दीसभर रावन सुद्दां लोकांचे हाल ह्या गव्हर्मेंटान केल्लेले आसा अशें म्हाका युथा तर्फे आयज तुमकां सगळ्यांक सांगपाचें आहा. त्यामुळे आमी योग्य अशें आयज सुद्दां हे इलेक्शनाचे वारे सुद्दां आसा की योग्य शिकलेलो व्यक्ती म्हणटा तसो आयज आमी विधानसभेन धाडपाची गरज आसा. आनी स्थानीक, कारण कितें आसा की स्थानिकाकच म्हणटा ती तळमळ आसता, एक सांगपाची ती स्थानिकाक तळमळ आसता की बाबा आपलो यूथ पेडण्याचे बेकारी कितले आसा, कितें आसा. नाजाल्यार आयज तरणाटो जो आमचो आसा तो आयज वायट मार्गाक वचपाक लागलेलो आसा. कारण जी बेकारी सुद्दां ह्या गव्हर्मेंटान फाटल्या 5 वर्सांक सुद्दां सांगलेलें आमकां बेकारी भत्तो दिता, जॉब्स दिता. आयज ह्या गव्हर्मेंटान सांगलेले 10,000 जॉब, पण म्हाका दिसना 10,000 कितले जॉब दिले. आनी आतां फुडें म्हणटा जर गव्हर्मेंट येयलो जाल्यार 30,000 जॉब. 10,000 जर तूं क्रॉस करूंक ना जाल्यार तूं 30,000 कितें दितलो. हेचेर आमी आयज युथांनी एक स्टडी करपाची गरज आसा, अभ्यास करपाचो गरज आसा. अशी ही युथाची ह्या गव्हर्मेंटान अशी दिशाभूल केल्लेली आसा. त्यामुळे आमी योग्य विचार करून योग्य उमेदवाराक सुद्दां आमी आयज निवडून दिवपाची गरज आसा. जो फाल्यां शिकलेलो आहा तेकाच बाबा काळजी आसा. कारण अशे अनपड सुद्दां कॅन्डिडेट आमच्या पेडण्यान सुद्दां आसात की तांकां जर दिले जाल्यार कशी वाताहत लागतली हे प्रत्येक युथान आनी समस्त गोंयकार यूथ जे आहा तेंच्यांनी आयज हे समजून घेवपाक जाय. बरें, आतां जेन्ना यूथ आमी म्हणटा तेन्ना चडशे आमी तांकां कॅम्पेनिंग करतनाच पळयतात. पण तुमकां कितें दिसता की युथाचो कितें आस्पाव आसपाक जाय जेन्ना आमी गव्हर्मेंट फॉर्मेशन आसता तेन्ना तांची कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय अशें तुमकां दिसता? कॅम्पेनिंग दिसता ते बरें आसा. कारण यूथ म्हणटा तशें कितें आहा की बारीक कितें तरी बिझनेस म्हणजे जरी ते आयज वेल एज्युकेटेड म्हणटा तशें शिकलेले आसात ती आयज धंदो करतात, कितें सगळे जॉब्स करतात. तेंचे कडेन म्हणजे आयज अशें जाल्लेलें आसा कितें आयज आमचो जो मोपा एअरपोर्ट आसा, मोपा एअरपोर्टान हे सरकारान सांगलेलें आमकां एक सांगपाचें म्हटल्यार ट्रेनींग कोर्स दिता म्हणून. की ट्रेनींग कोर्स आयज थंय दिवंक ना. कारण फक्त पिल्लुकी मारपाक म्हणजे आयज जर सांगपाचें म्हटल्यार सेक्युरिटी गार्ड म्हणजे वेल एज्युकेटेड 15वी शिकलेलो भुरगो सुद्दां सांगपाचें म्हटल्यार थंय आयज त्या मोपा एअरपोर्ट रोडाचेर सेक्युरिटी गार्ड आसा. हे आमकां सांगतना दुख्ख दिसता. आनी जॉब्स जे वेल एज्युकेटेड म्हणजे जे बरे जॉब इंजिनियरींग बी बरे जॉब आहात ते पुणा, हैदराबाद असे लोक थंय, बॉम्बे अशे लोकांक थंय जॉब आहात. त्याच्यार सुद्दां सरकारान आयज विचार करपाची गरज आहा. कारण आमकां एक बरी संदी आसा की एक मोपा एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयज सुरू आसा आनी जे जॉब्स आयज जे कॉन्ट्रॅक्ट सुद्दां भायल्यांक दिल्लेले आसा म्हणून हे दुख्ख दिसता. नांव सांग. म्हजें नांव मिलिंद शेटये. बरें, तुमचे ह्या बद्दल सगळ्या बद्दल तुमचो कितें विचार आसा? ना, आतां राकेश सर हें सांगलेंच न्ही आतां तेच्या प्रमाणे म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट जे BJP गव्हर्मेंट आसले तेंच्यांनी सगळ्या लोकांक म्हाका दिसता आयज पर्यंत सगळ्यांक अशी फटिंगगिरी म्हणटा ती जाल्लेली आसा. आयज भुरग्यांक लास्ट मुमेंटाक जॉब दिता हें ते इतले जॉब आसा तितले फॉर्मां भरली कितले भुरगे जाले शेवटी लास्ट ते जॉबय ना आनी कांय जावंक ना. सो आतां आमच्या बरोबर जे आमी आतां भुरगे आसा थोडे आमी धंदो करता खंय तरी ट्रकाचो वेवसाय करता अशे खुबशे आमी एकी कडेन आसा. जॉब नसल्या कारणान आमी त्या वेवसायान गेले, त्या धंद्यान गेले. सो आमी लास्ट टायम जेन्ना हांगा आमकां पेडणे जेन्ना मोपा एअरपोर्ट येता अशें आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी म्हणजे अशें आमकां बरें दिसलें की बाबा कितें तरी आमच्या पेडण्यान आसा धंदो आसा आमी करतले अशें आमकां दिसतालें. पूण आतां ही 2 वर्सां जालीं आमी पळयता हेचेर अशें कांय जावंक ना. जशें आमकां दिसतालें तशें कांय जावंक ना. कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर जे कॉन्ट्रॅक्ट दिले ते सगळे भायल्या लोकांक दिले. जे थंय ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा ते आमचेच आसले पूण तांकां
ज्या पद्दतीन तो रेट दिवपाक जाय आसलो तो तेंच्यांनी दिवंक ना, तेका लागून आमकांय ते तितले पयशान आमकां ते मेळोंक ना. सो आमी स्ट्रायक सुद्दां केल्लो. म्हाका दिसता गेल्या वर्सा एप्रिलान आमी नयबागान स्ट्रायक केल्लो असोसिएशन म्हणून पेडणे असोसिएशनान, की तो स्ट्रायक ह्याच कारणाक लागून केल्लो की जे हे ट्रान्सपोर्टेशन बीन चलता तेका कितें तरी योग्य दर आमकां मेळोवन दिवचो आनी मेळचो. पूण आमकां तशें कांय जालें ना. तेन्ना बाबू आसगांवकर डेप्युटी CM आसलो हांगा पेडण्याचो आमदार, तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें की ना आमी तुमी स्ट्रायक हें करात, आमी तुमकां जो कितें तुमचे मागण्यो आसा ते आमी फुलफील करतले. पूण तेणी ऑफिसान व्हेले, ते बसयले, खबरी सांगले आनी आमकां रिटर्न धाडले. तेचेर आमचें कांयच जालें ना. दिता म्हणून सांगलें आनी फाटल्यान कांय जावंक ना. त्याच्या उपरांत आमी परतून एकदां आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केल्लो, मागीर तेय तेंच्यांनी आमकां करूंक दिवंक ना. सो आतां आमी सगळ्या भुरग्यांनी ठरयलें ह्या फावट आमी BJP म्हणून आमी कोणाक वोट घालचे ना. आमी आतां आमचो राजन कोरगांवकर म्हणून हांगा रावला MGPचो, तेका आमी फूल स्विंग आमचे युथाचो सपोर्ट आसतलो आनी आमी तांकां जिखून हाडटले. पण ज्या गव्हर्मेंटा बद्दल आमी म्हणटात की तांच्यांनी आमचे सगळे मागण्यो पुराय करूंक ना, पण त्या गव्हर्मेंटाक हाडणारे आमीच आसात न्ही. पण ह्या बदलान तुमी जेन्ना म्हणटा की नवीन कॅन्डिडेट येतलो, तो कितपत हांगासर युथा खातीर कितें करतलो तुमकां अशें दिसता? आज तेंच्या कडेन आमी उलयल्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां आमी जशे आमचे जे कितें विचार आसले आमी आज तेंच्या कडेन मांडलेले आसा आनी त्या विचारान तेंच्यांनी आमकां जे कितें तेंचे सांगले बाबा तेंचे कितें विचार आसा युथां बद्दल तो तेंच्यांनी आमच्या कडेन मांडलेलो आसा आनी आमकांय ते काही गोश्टी तेंचे पटले. सपोज आयज तो निवडून येतलोच 100% येतलो अशी आमकां खात्री आसा आनी येयल्या नंतर जशें तेणी सांगलें तशें म्हाका दिसता ते करून आमकां फुडें व्हरतले. बरें, तुमकां कितें दिसता की आतां सध्या मेजर प्रॉब्लम्स यूथ फेस करता ते कितें आसा? मेजर प्रॉब्लेम म्हणजे आता जो आमच्या पेडणे मतदारसंघात आता जे इलेक्शन लागलेले आहा त्याच्यानंतर मेजर प्रश्न म्हणजे असो भुरग्यांक आयज सर्विशे ना. आयज BJP सरकारान सगळ्या भुरग्यांक इलेक्शन आसतना 6 म्हयने आदी जॉब काडटात आणि मग इलेक्शन लागले काय ते जॉब स्क्रॅप जातात. आयज ती फॉर्मां घेतली 100 रुपये 200 रुपयान भुरगीं हाल उनेस काडून ती आयज फॉर्मांक पयशे दितात आणि जे पयशे दिवन त्या पयशाचो उपयोग जाना. गेल्या 2 टर्मांक म्हणजे ही 5 वर्सां आनी आदली 5 वर्सां अशी 10 वर्सां लोकांनी जी भुरग्यांनी फॉर्मां भरलेली ते फॉर्मां पोलिशेन जावं खंयच्याय डिपार्टमेंटान पयशे भुरग्यांचे पिड्ड्यार जाल्ले आसा. युथाक आनी मेजर प्रश्न म्हणजे उदकाचो आसा, लायटींचो थोडोसो आसा, पूण मेजर प्रश्न म्हणटा तो फक्त युथाच्या सर्विसेचो. त्याच्या खातीर आमी लोकल कॅन्डिडेट बरो सुशिक्षीत शिकलेलो असो म्हणजे अनपड अशे रावलेले आहात जेचे कडेन शिक्षण ना, जेचे कडेन बरोवन इल्ला बोलांक तेका येना अशे सुद्धा कॅन्डिडेट आसात. युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन म्हाजे बरोबर आशिल्ले हांगासरले पेडणेचे कांय तरणाटे जेंच्यांनी आपले विचार हांगासर मांडले. तांकां खंय बदल जाय. ते म्हणटात की नवीन कोंट्री हाडून नवीन शिकलेलो आनी नवीन तरणाटो एक हाडून ते ह्या वाठारान बदल करपाक सोदता. आमची ही भासाभास चालूच उरतली. पळयत रावात युवा स्पंदन. पेडण्या मतदारसंघात सध्या आमचे तरणाट्यांकडे भासाभास चालू आसा आणि हांगासर म्हाजे बरोबर कांय तरणाटे आसा जे आपले विचार दितले युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन. नांव सांग. माझे नाव लक्ष्मण तुलस्कर. ओके लक्ष्मण, तुका कितें दिसता की सद्याची जी गव्हर्मेंट आसा ते युथांक कितले इन्वॉल्व करून घेता आपले सरकार घडोवपा खातीर, किंवा बाकीचे जे स्किम्स आसा किंवा बाकीचे जे प्रश्न आसा युथांचे तातूंत कितले इन्वॉल्वमेंट मेळटा युथाक? त्या जॉबाचे प्रॉब्लेम फेस करता कित्याक आमी शिकलेले भुरगे, आमी ग्रॅज्युएशन वगैरे पोस्ट ग्रॅज्युएशन केले पूण आमकां आजून ताका जॉब गावना. आमी सबंद भोंवतो गव्हर्मेंट जॉब ना, प्रायवेट जॉब ना. फॅक्टरी वयतलो आमकां धाडून घालता कित्याक सगळे भायले भरलेले आहा सगळे भुरगे आनी आमच्या गोंयकारांक आनी पेडणेकारांक आजून खंयच जॉब ना, कामां गावनात आमकां इतले. आनी फक्त आनी रस्ते बिस्ते आहात ते सारके ना आनी खूब अशे प्रॉब्लेम आसा. पण मेन प्रॉब्लेम तूं म्हणटा जॉब्साचो आनी तूं म्हणटा कितें तुका फक्त गव्हर्मेंट जॉब जाय अशें ना, तुका प्रायवेट सेक्टरान किंवा खंयच्या फॅक्टरीन सुद्दां जॉब तुमी करपाक तयार आसा पण तुमकां मेळना. पण तुका दिसना की गव्हर्मेंटाच्यो खुबश्यो स्किमी केल्ल्यो आसा त्यो तुमचे पर्यंत पावना अश्यो स्किम्स? हय हालीं जे जॉब येयल्ले खबर आहा ते आमी भरलेलो जॉब पोलीस कॉन्स्टेबल आनी PSI जॉब येयल्लेले पूण आमकां ते आजून ताका जॉब गावंक ना कित्याक थोडे आजून जॉब भरले तेंकां स्क्रॅप केले म्हणून सांगता. वेंचणुको येता तेन्ना सगळे युथांक चडशे जे आमदार आसा जे कॅन्डिडेट आसा ते सगळे युथांक घेवन भोंवतात कॅम्पेनींग करपाक. पण तुका कितें दिसता की कॅम्पेनींग पुरतेच त्या युथांचो वापर जाता की फुडें तांचे कितें तेचे प्रॉब्लम्स आसता किंवा समस्या आसता किंवा तांच्यो मागण्यो आसा त्यो तितलेच पुरे करतात? सध्या इलेक्शन आसले न्हू का सगळे आतां ते आमचे लिडर्स बी कोण आसता कॅन्डिडेट ते फक्त युथांक फक्त आपल्या कामा पुरती यूज करता. तर तेंचे इलेक्शन येता खबर आहा तेन्नाच फक्त थोडे असे असतात ते करतात का, थोडे असतात ते फक्त आपणा यूज कामा पुरती यूज करता आनी मागीर तेंचे जर जॉबाक गेल्यार ते आपण तांकां वळखना ना बी तशें कितें. खंयची गव्हर्मेंट तुमकां एक बरो युथांक बरो फुडार दिवंक शकता?
सध्या BJP येयल्ली पूण तेणी BJPन जॉब काडलेले पूण ते जॉब आजून कोणाक गावंक ना आमकां तरी आजून गावंक ना आतां पळोवंक गेल्यार आतां बाकीचे आवले ना खंयच्या पार्टी बद्दल ही दिवंक जाय म्हणून पूण खंयची एक पार्टी येयली त्या पार्टीन मातशें युथांक जॉब दिवंक जाय आतां पेडण्यात येयले व्हडले प्रोजेक्ट गेले मोपा एअरपोर्ट आयुष हॉस्पिटल व्हडले प्रोजेक्ट गेले त्या प्रोजेक्टान म्हणटा आतां जो आमदार येतलो पेडण्यान बी त्या आमदारान फक्त त्या भुरग्यांक जॉब दिवंक जाय आनी कितें ना कित्याक जी फॅमिली आसता फॅमिली कितें अपेक्षा आसता की आपले जे कामाक पावंक जाय कितें जोडूंक जाय थोडे गरीब आसता तांकां जॉब दिले काय इतलें आमची फक्त मागणी आहा आर्यन नायक आर्यन तुका कितें दिसता की सध्या मेजर प्रॉब्लम जो युथाक आसा तो फक्त जॉबूच म्हणटात हय जॉब मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट कित्याक कामां कोणाक मेळना सो सगळे आतां चडशे भुरगे बेकारूच आहात घरा कडेन कितें तरी आसता प्राधान्य तांकां आसता इलेक्शन आसता त्या टायमार ते युथाचो सपोर्ट आसता हांकां मागीर मागीर सांगूं येना मागीर कितें थोडे आसता ते बरे आसतात मागीर कामूय करता पूण थोड्यांक मागीर अशें जाता मागीर ते पण एज अ यूथ तुका कितें दिसता की तुवें गव्हर्मेंटा बरोबर किंवा खंयचो कॅन्डिडेट आसा तेच्या बरोबर रावन खंयचो बदल घडोवपाक जाय आतां हे पळय आतां मोपा एअरपोर्ट येता समज तेंचे थंय आतां कशें डायरेक्ट आतां तूं ग्रॅज्युएट पास आहा जाल्यार तुका जॉब मेळपाक ना ते स्किल्स आहात ते डिफरंट टायप ऑफ स्किल्स लागतात तुमकां जाल्यार प्रोग्राम तुमकां हे करपाचे पडटले ते जाल्यार तुमकां ते थंय जॉब मेळपाचे चान्सीस आहात किंवा तुमी डायरेक्टली जर आतां ग्रॅज्युएशन घालून जॉब मागता इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम सो जस्ट तुमकां ते आतां स्किल्स आहा न्हू किंवा तेतले कोर्सीस जाल्यार ते आमच्या पेडण्यान हाडपाक जाय सो ते पेडण्यान जर ती हाडले जाल्यार पेडण्याच्या भुरग्यांक थंय चान्स मेळटलो मोपा एअरपोर्टाचेर अदरवायज ग्रॅज्युएट केले आनी आमी समज यूथ आतां तेंचे कडेन झगडपाक गेले की आमकां जॉब जाय दिवं शकना न्हू ते बरें तुमकां कितें दिसता की आतां जे यूथ आसा ते खुबशे म्हणटात पॉलिटिक्स सामके विटलेले आसात पण तुमकां अशा युथां खातीर तुका कितें दिसता की परत गव्हर्मेंटान किंवा पॉलिटिक्सान तांकां इंट्रस्ट हाडपा खातीर कितें योजना करपाक जाय आमी पेडण्यातले म्हणटा आमी आमचे मेन म्हटल्यार प्रॉब्लेम सर्विसेक लागून सेकंड थींग आमचे जॉब सगळी भुरगीं सगळीं बेकारूच आहा आनी मेन म्हटल्यार हांव तोरशांतलो तोरशान आतां कशें कितें आसता मेन प्रॉब्लेम म्हटल्यार जेन्ना पंच आसता ते आवटसायड अशीं कामां करून घेता लोकल लोक जे गरिबांची केन्नाच कामां कितें करिना तांकां फक्त आश्वासनां दिवन ते फक्त फुडें फुडें धरता आनी आपूण व्हडले वचूंक वयता ह्या फावटी आमी हें केल्या की आमी हे फावटी सगळे लोक जमोन आमी हे फावटी स्वता आमी हे फावटी राजन कोरगांवकाराक हाडपाचें अशें चिंतलेलें आमकां कितें मेन मनीस म्हटल्यार आमकां पेडण्यातलो जावं पेडण्यातले कार्यकर्त्यांनी सगळ्या पेडण्यातलेच मनीस जाय अशें आमी चिंतून दवरल्या सगळ्यांका तुमी म्हणटा की कॅन्डिडेट जो हांगासरलो आसा तुमचो हांगासरलोच एक जर तुमच्याच पैकी आसा जाल्यार तुमकां चड उदरगत करतले कशें तुमकां दिसता युथां खातीर पण तुमकां दिसना की सरकार जरी बदलता तरी पूण जे प्रश्न आसता ते युथांचे जे प्रश्न आसा ते सुटावे चडशे जायच ना जायना कित्याक लागून अशें तुमकां ते म्हाका एक्चुली खबर ना पूण आमी फावटी कितें जॉइन केल्या कितें इतलीं वर्सां सगळे 20 वर्सां हांगा 30 वर्सां जाल्या कंपल्सरी आवटसायड येवन सगळे हांगा राजकारण करता हे फावटी आमी इतलें चिंतून दवरलें की आमकां आमच्या पेडण्यातलोच मनीस जावं हांगा आमचे बदल घडपाक लागून सगळ्याक आमी लास्ट हेचेर आमी पेडण्यात तालुका अशें पडटा की आमची कसलीच कामां जायना आवटसायड सगळे मनीस येवन आपलें राजकारण करता वयता म्हाजें नांव आसा ललित कुडो हांव आसा वज्रेसून तुका कितें दिसता की सध्या जे यूथ आसा ते मेजर प्रॉब्लम कितें फेस करता आयज मेजर प्रॉब्लम एकूच आहा की बेकारी आयज लोकांक आयज जॉबलेस आहा तांकां एक खंय ना खंय तेंच्या पोटाचें एक अशी तळमळ आहा की तांकां पोटाचें कशें तरी हें करूंक जाय की आयज खंय वयता थंय वयता घरांनी अशें आहा की लोकांक भुरग्यांक जॉबूच ना आयज हॉटेलान सुद्दां कोरोनाच्या कोविडाच्या टायमार आयज हॉटेलान सुद्दां वयता तांकां आयज काडले गेल्या ते लागून आयज चडशे भुरगे आयज घरान बसून आहा आयज अशें सरकारान कितें तरी करपाक जाय ते युथा खातीर कितें ना कितें तांकां पोट्याच्या लागून आयज खुबशे प्रकल्प येता एक एअरपोर्ट आसा आयुष्य हॉस्पिटल आसा परत आनी क्रिडा नगरी येवपाची आहा पेडण्याचो हे जर प्रकल्प जर आयले जर पेडण्याचे यूथ आहा न्हू मॅक्झिमम 90 to 90% आयज खंय ना खंय पोटार लागतले हेचो सरकारान विचार करचो चडशी चड बेकारी चड जाल्लेली आहा हेचेर आमच्या सरकारान एक कितें ना कितें उपाय काडचो जेणे करून भुरगे आमचे आयज पोटाक लागचे आयज घरान तेंच्या आवय बापूय सुद्दां अक्षरशः रडटात इतली 20 वर्सां जालीं आयज भुरग्यांक कांयच येवंक ना तांकां पण तुका कितें दिसता की आतांचो जो आमदार आशिल्लो ताणें अशें भुरग्यां खातीर युथा खातीर कांयच करूंक ना हांव आमदाराक कितें ब्लेम करिना कितें प्रोजेक्ट हे आतां आजून ऑलरेडी 80% चालू आहा आतां आमकां चान्स मेळ्ळो प्रवीणाक चान्स पडलेलो प्रवीण आल्लेकराक आनी सरकाराकूय आहा हातीन आहा तेंचे प्रोजेक्ट कित्याक आयज
ऑलरेडी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट जावपाक आयिल्ले आहा जाल्यार हे जर प्रोजेक्ट जाता जाता जर पेडणेकार जर खंय पोटाक लागता न्हू शुअर 100% पेडण्याची जनता ही यूथ स्पेशली आयज सरकाराक सपोर्ट करतले आनी तेंचे खंय ना खंय ते पोटाक लागतले भुरगे. पण आता पळोवपाक वचल्यार चडशे यूथ जे आसा ते प्रिफर करता की गव्हर्मेंट जॉब जाय, पण जे शक्य ना की सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब्स मेळटले. पण अशा वेळाचेर तूं कितें म्हणटा की युथांनी कितें करपाक जाय? युथांचो गव्हर्मेंट तांकांय खबर आहा की गव्हर्मेंट सगळेच पोस्ट गव्हर्मेंट मेळोंक शकना, पूण प्रायवेट जे जॉब आहा थंय तरी तेकाय म्हणटा सद्याच्या परिस्थितीक जशे आमचे मोपा एअरपोर्ट आनी कसले आनी एक प्रोजेक्ट येत आहा तितून म्हणटा ते सद्या तरी भाई आमकां पावया खंय तरी पोटाक लागून आमचें घर चलता तशें तरी करा, नाजाल्यार आमकां खंय तरी सपोर्ट करा तुमी आमचो बिझनस आपूण बिझनस घालता ना बिझनसाक आमकां इम्प्रूव करा म्हणून हें एक बरें आहा. एक भुरगेंच सांगता कित्याक भुरग्यांक सुद्दां आयज सुशिक्षीत आहात ते भुरगे की भुरग्यांक सुद्दां अशें जर मेळत न्हू जाल्यार अवश्य सरकारान हेचेर आयज कितलेशे स्किमी आहा ते अंडर ते आमचे युथांक जर सांगले न्हू हे स्किमी आहा जाल्यार यूथ सुद्दां फुडें सरतले कशें म्हाका दिसता. खंयची सरकार अशी आसा जी युथांक प्रॉमिसींग फ्युचर दिवंक शकता? भारतीय जनता पार्टी. हांव एक नेट छाती फुडें काडूंक सोदता की जर भारतीय जनता पार्टी आयली फूल गोंयान आनी पेडण्यान स्पेशली आयली पेडण्याचे यूथ न्हू बेकारी हे जातले म्हणल्यार भुरगे कमीत कमी 90-95% भुरगे पोटाक लागतले हे हांव गॅरंटी दिवपाक शकता. आज सगळो प्रत्येक तरणाटो जो आसा तो तेच म्हणटा की BJP गव्हर्मेंटान सद्या तरी तांच्या खातीर व्हडलेशें कांय करूंक ना. ना हांव BJPक ब्लेम करिना, हांव ब्लेम करता हांव म्हणटा की मे बी लास्ट मिनिस्टर जे आसले न्हू तेंचेर तेणे ते युथांचे खातीर कितें ना कितें तेंचेर एक नजर आसपा जाल्ली ती म्हाका दिसता खंय तरी फाटीर रावली आनी ते कोण आनी कोण आसले तेंच्यांनी ते आपले स्वार्था खातीर केला आसतले, पूण युथा खातीर जर नजर आसलेली त्या आमदाराची जाल्यार हे प्रॉब्लेम जातले आसले सॉल्व. तूं म्हणटा की जो हांगासरलो आमदार आसा तेका यश मेळोंक ना हें सगळें करपाक, तो खंय तरी फाटीं पडला. पण आतां आमी कितलेशेच पळयतात जे आमदार आसा कितलींशींच वर्सां आतां जाणटेपण आयले तर रिटायरमेंटचें नांव घेयना आनी तरी सुद्दां तांकांच टिकेट मेळटा. तुमकां दिसना की खंय तरी आतां यूथ येवचो आनी खंय तरी आतां सरकारान बदल येवचो कसो? हेचेर हांव कितें उलोवंक शकना की हे लास्टार जनतेचो कौल आहा, जनता दितली तेच आमी मान्य करचें पडटलें. तरणाट्यां कडेन आमची भासाभास चालू आसा आनी म्हाज्या बरोबर हांगासर कांय तरणाटे आसा तांचे विचार आमी जाणून घेवया. नांव सांग. म्हजें नांव कृष्णा पालयेकर. ओके कृष्णा, तुका कितें दिसता की सद्याचे यूथ जे आसा ते मेजर प्रॉब्लम्स कितें फेस करता? मेजर प्रॉब्लम म्हटल्यार आतां युथाच्या संदर्भात जर आमी विचार केलो जाल्यार एक व्हडलो प्रश्न जर आयज आमच्या म्हऱ्यांत गोंया भर उबो जाता तो म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट. आनी अशें आमी म्हणटात की गोंय हें स्वयंपूर्ण जातलें आनी आत्मनिर्भर भारता कडेन जर आमी वळयतले जाल्यार आमी सगळे जाण रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो हेची वाट पळोवच्या पेक्षा आमी स्वयंपूर्ण जावप हें गरजेचें आहा. कारण आमी जे वेळाचेर पळयतात की आमी पेडण्या सारक्या भागांत रावतात त्या वेळाचेर पेडण्यान वेगवेगळे प्रकल्प आतां येतात त्या वेळाचेर वेगवेगळ्यो रोजगाराच्यो संदी वेवसायाच्यो संदी आहा त्यो उपलब्ध जातल्यो. त्या मेरेन त्यो पावोवपी तो नेतृत्व आमकां जाय आनी त्या नेतृत्वाची अपेक्षा आयज युथा भितर आसा. कारण त्यो रोजगाराच्यो संदी किंवा वेवसायाच्यो संदी आमच्या पर्यंत पावूंक जाय आनी शेवटच्या गरजवंत घटका पर्यंत पावपाच्या खातीर येता त्या आमदारान लक्ष दिवप गरजेचो आहा. ही मेजर अनएम्प्लॉयमेंट हो प्रश्न युवकांक खूब भेडसावता अशें म्हाका दिसता. बरें, तुका कितें दिसता की युथाक बरोबर घेवन सरकार घडोवपाक आनी सरकारान युथाचें रिप्रेझेंटेशन कितलें आसपाक जाय आनी तें कशें घडचें? आतां कशें आसा यूथ हे जे आसा ते नवीन नवीन कल्पना किंवा नवीन नवीन गोश्टींक घेवन मुखार वयतात. त्या वेळाचेर राजकारणा कडेन आमी पळोवपाचो दृश्टिकोन आसा त्या वेळाचेर युवकांनी राजकारणान आयज सरपाची गरज आसा. राजकारण हें वायट हें म्हणून फाटीं न रावता राजकारण तें वायट आसा तें सुदारपा खातीर युवकांनी राजकारणान देवपाची गरज आसा. कारण युवकां कडेन नवीन कल्पना आसात, नवीन विजन डॉक्युमेंट आसतले, तेंच्या संदर्भांतलो तो गांव सुदारीत करपाचे नवीन कितें पॉलिसीज आसतल्यो त्यो अमलान हाडपा खातीर हें आज पर्यंतचें राजकारण जें एकतर्फी जालां हें एकतर्फी न जाता सगळ्यांक घेवन मुखार वचपाचें. सो टुगेदर तें राजकारण जर मुखार गेलें जाल्यार तें राजकारण एक स्वयंपूर्ण जातलें आनी त्या राजकारणान खरो अर्थ आनी रस आसतलो अशें म्हाका दिसता. पण आतांचें जें सरकार आसा तुका कितलें दिसता की कितपत ते तांच्यांनी हें सगळें पुराय केलां, कशें कितले यशस्वी जाल्यात ते?
सरकार जे आसा आतां ते यशस्वी जाला पण सगळे 100% जावंक ना कारण खुबश्यो उणिवा आसात त्यो आमकां भासतात त्यो पुराय करपा खातीर आतां येता ते नवीन जे सरकार स्थापन जातलें ते सरकार एक सर्वसमावेशक अशें सरकार जावंक जाय आनी त्या सरकार जे वेळाचेर मुखार वयतले त्या वेळाचेर सगळे गजाली घेवन मुखार वचोंक जाय कारण शेवटच्या घटका पर्यंत जर तो विचार पावयतले आसत सरकाराची एक येवजण आसतली किंवा सरकाराची एक खंयची एक गजाल आसतली ती जर शेवटच्या घटका पर्यंत पावयतलो जाल्यार ताका एक प्लॅनिंग लागतलें मॅनेजमेंट लागतलें त्या प्लॅनेजमेंटाच्या अंडरूच ते सरकारान तें इम्प्लिमेंट जावंक जाय आनी शेवटच्या घटका पर्यंत ती येवजण आसतली किंवा ती खंयची पॉलिसी आसतली ती पावोवपाक जाय. पण एकंदरीत आजकालचे जर सिट्युएशन पळयत जाल्यार चडशें अशें दिसता की युथांक फक्त कॅम्पेनिंगा पुरतेच वापरतात आनी ताच्या उपरांत मागीर युथांक कांयच से आसना. तशें ना एक्चुली बट कशें आसा युवकांनी सुद्दां तितकेंच आपुलकेन तेतूं भितर रस घेवप गरजेचो आसा कारण एकंदर हांव जर एक म्हणत की युवकांनी राजकारणान शिरपाची गरज आसा कारण जो पर्यंत आमी फाटल्यान रावून जर आमी जर क्वेश्चन करीत की बाबा युवक आमचो कांयच करूं शकना काय युवकांच्या हातान आमी दिव पण युवकांच्या हातान जर हे देश आसात जाल्यार म्हाका दिसता की हो देश जो आसा हो दृढशाली जातलो आनी बलशाली जावपाक वेळ लागचो. पॉलिटिक्सान वचपाक जाय गव्हर्मेंट फॉर्मेशनान युथाचो तितलोच आसपाव वचपाक जाय पण अशें जायना खंय तरी परत त्याच आमदारांक जेंच्यांनी रिटायरमेंट घेवपाक जाय तांकांच परत टिकेट दितात आनी हें चलत आसा आनी खंय तरी आमीच हेतून तांकां वोट घालतात आनी आमीच तांकां निवडून हाडटा आनी मागीर आमीच म्हणटात की युथाक खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी कांयच मेळना गव्हर्मेंट फॉर्मेशनान. बरोबर खरें आहा हें कारण युथांनी आतां राजकारणान शिरपाची गरज आसा त्याच बरोबर हे जे आतां लोक जे वयस्कर जाल्ले आसात तांच्यांनी रिटायरमेंट करपाची गरज आसा आनी जनतेन सुद्दां आयज विचार करपाचो आसा की एका मनशाक परत निवडून न दिता एका मनशाक 5 वर्सां निवडून दिवन तेजो कार्यकाळ पळोवपाचो ताचें फंक्शनींग जें आसा हें बरें पळोवपाचें आनी तेजें फंक्शनींग जर बरें आसत जाल्यार ताका निश्चितच तुमी दुसऱ्या टर्माक संदी दिवपाची पण चडान चड युवकांचें राजकारणांत स्थान जें आहा हें बळकट करपा खातीर गोंयांत युवकांनी राजकारणांत शिरपाची गरज आसा म्हाका दिसता. पेडणे मतदारसंघातल्या युवकां कडेन उलयतना हेच जाणीव जाली की चडशे हांगासरल्या भुरग्यांक हांगासर जो बदल जाय आशिल्लो आमदारान तो कॅन्डिडेट असो तांकां मेळिल्लो आसा आनी तांकां विश्वास आसा की हांगासर आतां फुडें खुबशे बदल जातले जे तरणाटे आसा तांकां बऱ्यापैकी नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी ताचे जे वेगवेगळे प्रश्न आसा ते बेगीनूच सुटावे जातले. युवा स्पंदन ही कार्यावळ आमची चालूच उरतली वेगवेगळ्या वाठारांतल्या तरणाट्यांचे विचार आमी तुमच्या मुखार हाडटली. पळयत रावात युवा स्पंदन. बरें म्हाज्या बरोबर हांगासर कांय आनीक तरणाटे आसा तांचे विचार जाणून घेवया आमी. तुमकां कितें दिसता की सद्या राजकारणान आनी यूथ कितले हांचो तालमेल बसला कसो? यूथ हे सगळ्यात गरजेचे जर यूथ जर आसात जाल्यार ती आमची एक फावंडेशन कशें जे यूथांचो यूथ म्हणजे अशें इलेक्शनानूच करिना पूण यूथ जर सगळे आसात जाल्यार ते बरें जाता आनी BJP जी पार्टी आहा गोंयांत भायर सुद्दां युवकांक घेवन फुडें वयता आनी जे दुसरे आहात आनी अदर पार्टी आहात ते युवकांचेर तेंचो कांयच हे जायना त्या खातीर यूथ जर भारतीय जनता पार्टी वांगडा आसात जाल्यार ते बरें जातले. पण आतां कितलीशींच वर्सां जालीं आतां BJP गव्हर्मेंटूच आसा पण आमी जे तरणाट्यां कडेन आतां खुबशे भासाभास केली तेन्ना आमकां हेंच जाणून आयलें की ते इतले खूश ना सरकाराचेर. खूश ना म्हणजे आतां आमच्या पेडण्यान सद्या पळोवंक गेल्यार जाल्यार आमच्या पेडण्यान एअरपोर्ट येता मागीर इंटरनॅशनल ग्रावंड आसा आयुश हॉस्पिटल आसा ह्या फुडल्या 5 वर्सांक युवक कमी पडटले आमच्या पेडण्यान कित्याक इतले जर हे अशें डेव्हलपमेंट जालें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कामां खूब मेळटली आनी पेडण्यानूच भुरगे कमी पडटले अशी परिस्थिती फुडल्या 5 वर्सांक जातली. मागीर तुका दिसता की गव्हर्मेंटान युथाचो रिप्रेझेंटेशन तितलो आसा? 100% आसा. तुमी हांगासर आतां यूथ आसा इतले एक्टीव आसात ह्या सगळ्या हितून प्रचाराक किंवा सगळे गव्हर्मेंटाचे जे पॉलिसीज आसा किंवा स्किम्स आसा ह्यो चडशे तुमकां हांगासर खबर आसा हेजी जाणीव जाता पण तुमचो रोल कितें तुमकां दिसता फक्त कॅम्पेनींग पुरतोच तुमचो रोल आसा की तुमचे फुडें तुमकां कितें करपाक जाय? कॅम्पेनींग पुरतीच न्हू आमी आतां इतलें काम करता की इलेक्शन जालें की मागीर पेडण्यान आमच्या युवकांक काम मेळोंक जाय हें आमचें मेन हें आसा. एकट्याकूच अशें न्हू की आमच्या पेडण्या भागान फूल काम मेळ्ळें काय आमचे युवकूय खूश जातले. बरें तुका कितें दिसता की आजकाल फक्त तरणाट्यांक गव्हर्मेंट जॉब्स किंवा जॉब्स ही एकूच प्रायोरिटी आसा किंवा बाकीचे तांकां व्हडलेशें कांयच लागना म्हणजे आतां आमी बाकीचे इश्यूज म्हणटात ते तितलेच यूथ आसा जे फक्त जॉब्सा फाटल्यानूच लागला की तांकां आनीक कितें तेंचे पर्स्पेक्टीव आसूंक जाय? गव्हर्मेंट जॉब अशेंच ना युथांचे बट मोस्ट कितें आसा खंय हांगा पेडण्यान न्हू आनी खंय वस्तू भुरगे शिकोवन बेकार घरा बसलेले आहात ते कितें म्हणटा आमकां खंय तरी तुमी तेकया सरकाराक सांगता आमकां गव्हर्मेंटान न्हू प्रायवेट तरी आमकां खंय तरी तेकया. आमचो फाटलो आतां तो बाबू आजगांवकर आसलो तेणी तेच्या कडेन कितलेशे फाटी भुरगे वयतले ताका सांगतले खंय तरी आमकां तेकय म्हणून प्रायवेट जावं प्रायवेट. आतां एअरपोर्ट मोपा सारको एअरपोर्ट आहा थंय तो स्थानीक आमदार डेप्युटी CM तो खंय तेकोंक शकता आसलो तो सांगता ट्रेनिंगच घेतले जाल्यार ते एविएशन ट्रेनिंग आसता प्रोग्राम तेका 2.50 जो 2.5 लाख जाय
तर असे हे गरीब भुरगे खंयच्यान हाडटले इतले पयशे. सो ताका लागून मेन कितें भुरग्यांचे हे कितें मागणी कितें आहा ते आमकां खंय ते कळया तुमी प्रायवेट जावं की गव्हर्मेंट जावं ते अशें म्हणना की आमकां गव्हर्मेंटच दिया जॉब तुमी म्हणून. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट संदी आहा बट लास्टाक कितें तूं आतां बिझनेस करतलो नाजाल्यार आनी कितें करतलो जाल्यार तुका पयशे जायत न्हू. ते सरकारान तुका हेल्प करपाक जाय. ते स्किमी आसता ते त्या भुरग्यां पर्यंत पावना ते अशें आपले कोण आहा एकदम ते खास तांकांच दिता. आतां भुरग्यांक कितले फावटी मारचे पडटा. ही स्कीम आतां हे डॉक्युमेंट आहात ते डॉक्युमेंट आहात अशें फावटी मारचेच पडटा पूण तेंचे ते हे आहा ते थंय हे जायना पास जायना न्ही. पण आता तुमकां खंय तरी एक बदल जाय म्हणून तुमी एक नवीन कॅन्डिडेट तुमी आतां मुखार हाडला. सो तुमकां कितें दिसता हो बदल खरेंच घडटलो आनी फाटल्या आमदारान कितें कमी आशिल्ली? फाटल्या आमदारान कमी म्हटल्यार बदल नक्कीच घडटलो आनी कमी म्हटल्यार तो आतां कितें खंय वचत आपले कोणी आतां कितें हे गाड्यांनी घेवन दिल्यार तो तेचे मेन म्हणजे आयकोनच घेनासलो. तो आपले ते 2-3 मिनटात ताका दी त्या मनशाक. आतां कोणें येयला ताका यो बस तेजें कितें आयकोन तरी घेवपाक जाय. तो कितें आयकत तो मेन कितें तेजें मेन आसली लिडरशीप आसली. तो विचारतलो तुका कोणी धाडलो मागीर ते कोणी सांगतले आमकां अशें ह्या मनशान धाडलो जाल्यार ना तेजे मनीस जाल्यार हांव तुजें काम करना डायरेक्ट सांगतलो तो. त्या युथा खातीर हांगासर तुमच्या वाठारान कितें सुदारणा जाल्या किंवा कितें सुदारणा जावपाक जाय आशिल्ली जी जावंक ना? माझ्या मतेन जे युथाक जे प्रॉमीस हेच्या पयलीं केल्ले ते कोणी फुलफील करून दिवंक ना. जे आतां जो कॅन्डिडेट आसा तेणेन BJPक दिला तो कॅन्डिडेट फुलफील करून दाखयता आनी ते आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला. सो म्हाका दिसता हेच्या फुडें अहोच बदल जातलो आनी अशीच हेल्प जातली युथाक. बरें मेन प्रॉब्लम सद्या यूथ जे फेस करता ते कितें तुका दिसता? जॉब तेतून म्हटल्यार सेफ्टी मेन सेफ्टी. भुरग्यांची बसीन सेफ्टी जाय भुरग्यांक मागीर स्कुलान वयतना कॉलेजीक वयतना तशी. आतां ऑनलायन स्टडीज चडशे चालू आसा सो तेन्ना कितें प्रॉब्लम्स फेस करता तुमी? नेटवर्क इशू चडशा भुरग्यांक जाता. सो तेच्या खातीर आतां BJPचो कॅन्डिडेट आसा प्रवीण आर्लेकर हांव तेचें उलयना सांगता एक. तेणेन चडशा भुरग्यांक कोविडाच्या काळान जे ऑनलायन क्लासीस जाल्लेले तांकां वायफाय कनेक्शन दिल्लें. पेटीचा वाडा मागीर आनी खंय खंय चडशे वाठारांनी दिला. म्हणजे पयलींचो तुमचो हांगासर आमदार आसा तो खंय तरी अपयशी थारिल्लो तुका अशें दिसता. तेणें कांय उदरगत व्हडलीशी करूं नाशिल्ली? 100% कांयच करूं ना. पण तेणें तेन्ना आश्वासनां दिल्लीं आसली. पूण पळोवपाक गेल्यार हांव नवीन सो पॉलिटिक्सान तरी हांव नवीन सो हांवें तितले इंटरफियरन्स दाखोवंक नासले पॉलिटिक्सान. जेन्ना आमकां हो BJPन आमकां कॅन्डिडेट दिला प्रवीण आर्लेकर सो तेन्नाच्यान तेच्या पयलींच BJP अशें न्हू पूण तेच्या पयलीं जो इंडिविज्युअल आसलो तेन्ना हो प्रवीण आर्लेकर उबो रावलो इलेक्शनाक. सो तेन्नाच्यान जी उदरगत जाता आनी जो प्रोग्रेस जाता तो पळोवन दिसता की फुडें 5 वर्सान न्हू 10 वर्सान असोच उरतलो आनी प्रवीण आर्लेकरूच येतलो हो दिसता. युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन आज आमी पेडणे मतदारसंघान आयिल्ली आनी हांगासर आमी खुबश्या युवकां कडेन खुबश्या तरणाट्यां कडेन आमी जेन्ना भासाभास केली तेन्ना आमकां हेच जाणीव जाली की हांगासरल्या सगळ्याच लोकांक बदल जाय. खुबशे हांगासर प्रॉब्लम आसा जे ते तांच्यांनी आमच्या फुड्यान सांगले आनी आमकां अशें दिसून येता की भुरगे सगळे जे आसा यूथ तांकां गव्हर्मेंट फॉर्मेशनान तितलेच तांकां उमेद आसा आनी तितलेच ते वावुरतात आनी हे सगळे वावरून एक बरे उमेदवार एक बरो आमदार हांगासर मेळटलो आनी एक बरो गव्हर्मेंट फॉर्मेशन ते हांगासर करून दितले. पळयत रावात युवा स्पंदन, पळयत रावात गोमंतक TV. युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन सध्या आमी आसा पेडणे मतदारसंघान आनी हांगासर म्हाज्या बरोबर हांगासरले कांय तरणाटे आसा. तांचे मदीं सध्या कितें विचार चल्ला आनी गव्हर्मेंट फॉर्मेशनान आनी गव्हर्मेंटाचे रिप्रेझेंटेशन करपाक युथाचे कितले आसपाव आसपाक जाय ते तांकां विचारुया आमी. यूथ कितें प्रॉब्लम फेस करता हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी हो आमकां युथां कडल्यानूच जाणून घेवपाक जाय. म्हाजे बरोबर हांगासर कांय तरणाटे आसा तांचे विचार आमी जाणून घेवया. म्हजें नांव राकेश स्वार. हांव नयबाग पेडणे हांगाचो स्थानीक. सो आयज युथा भितर जे गव्हर्मेंटान जे इनवॉल्व जावपाक जाय की जी युथांची आयज गव्हर्मेंटान फसवणूक केल्लेली आसा. कारण जे पोलीस जॉब PSI हेतून परत आमचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटांची फसवणूक केल्या. लोकांची फॉर्मां भरून घेतल्यात, लोकांची सारकी दिशाभूल केल्यात. कारण गव्हर्मेंट फॉर्मा खातीर लोकांक सकाळचे म्हणजे अशे 5 संक रावंक लायनीक रावन दीसभर रावन सुद्दां लोकांचे हाल ह्या गव्हर्मेंटान केल्लेले आसा. अशें म्हाका युथा तर्फे आयज तुमकां सगळ्यांक सांगपाचें आहा. त्यामुळे आमी योग्य
अशें आयज सुद्दां हे इलेक्शनाचे वारे सुद्दां आसा की योग्य शिकलेलो व्यक्ती म्हणटा तसो आयज आमी विधानसभेन धाडपाची गरज आसा आणि स्थानीक कारण कितें आसा की स्थानिकाकच म्हणटा ती तळमळ आसता एक सांगपाची ती स्थानिकाक तळमळ आसता की बाबा आपलो यूथ पेडण्याचे बेकारी कितले आसा कितें आसा नाजाल्यार आयज तरणाटो जो आमचो आसा तो आयज वायट मार्गाक वचपाक लागलेलो आसा कारण जी बेकारी सुद्दां ह्या गव्हर्मेंटान फाटल्या 5 वर्सांक सुद्दां सांगलेलें आमकां बेकारी भत्तो दिता जॉब्स दिता आयज ह्या गव्हर्मेंटान सांगलेले 10,000 जॉब पण म्हाका दिसना 10,000 कितले जॉब दिले आणि आता फुडें म्हणटा जर गव्हर्मेंट येयलो जाल्यार 30,000 जॉब 10,000 जर तूं क्रॉस करूंक ना जाल्यार तूं 30,000 कितें दितलो हेच्यार आमी आयज युथांनी एक स्टडी करपाची गरज आसा अभ्यास करपाचो गरज आसा अशी ही युथाची ह्या गव्हर्मेंटान अशी दिशाभूल केल्लेली आसा त्यामुळे आमी योग्य विचार करून योग्य उमेदवाराक सुद्दां आमी आयज निवडून दिवपाची गरज आसा जो फाल्यां शिकलेलो आहा तेकाच बाबा काळजी आसता कारण अशे अनपड सुद्दां कॅन्डिडेट आमच्या पेडण्यान सुद्दां आसात की तांकां जर दिले जाल्यार कशी वाताहत लागतली हे प्रत्येक युथान आणि समस्त गोंयकार युथ जे आहा तेंच्यांनी आयज हे समजून घेवपाक जाय बरें आतां जेन्ना यूथ आमी म्हणटा तेन्ना चडशे आमी तांकां कॅम्पेनींग करतनाच पळयतात पण तुमकां कितें दिसता की युथाचो कितें आसपाव वचपाक जाय जेन्ना आमी गव्हर्मेंट फॉर्मेशन आसता तेन्ना तांची कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय अशें तुमकां दिसता कॅम्पेनींग दिसा ते बरें आसा कारण यूथ म्हणटा तशें कितें आहा की बारीक बारीक कितें तरी बिझनेस म्हणजे जरी ते आयज वेल एज्युकेटेड म्हणटा तशें शिकलेले आसात ती आयज धंदो करतात कितें कितें सगळे जॉब्स करतात तेंचे कडेन म्हणजे आयज अशें जाल्लेलें आसा कित्याक आयज आमचो जो मोपा एअरपोर्ट आसा मोपा एअरपोर्टान हे सरकारान सांगलेलें आमकां एक सांगपाचें म्हटल्यार ट्रेनींग कोर्स दिता म्हणून की ट्रेनींग कोर्स आयज थंय दिवंक ना कारण फक्त पिल्लुकी मारपाक म्हणजे आयज जर सांगपाचें म्हटल्यार सेक्युरिटी गार्ड म्हणजे वेल एज्युकेटेड 15वी शिकलेलो भुरगो सुद्दां सांगपाचें म्हटल्यार थंय आयज त्या मोपा एअरपोर्ट रोडाचेर सेक्युरिटी गार्ड आसा हे आमकां सांगतना दुख्ख दिसता आनी जॉब्स जे वेल एज्युकेटेड म्हणजे जे बरे जॉब इंजिनियरींग बी बरे जॉब आहा ते पुणा हैदराबाद अशे लोक थंय बॉम्बे अशे लोकांक थंय जॉब आहात तेच्यार सुद्दां सरकारान आयज विचार करपाची गरज आहा कारण आमकां एक बरी संदी आसा की एक मोपा एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयज सुरू आसा आनी जे जॉब्स आयज जे कॉन्ट्रॅक्ट सुद्दां भायल्यांक दिल्लेले आसा म्हणून हें दुख्ख दिसता नांव सांग म्हजें नांव मिलिंद शेटये बरें तुमचे ह्या बद्दल सगळ्या बद्दल तुमचो कितें विचार आसा ना आता राकेश सर हें सांगलेत न्ही आतां तेच्या प्रमाणे म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट जे BJP गव्हर्मेंट आसले तेंच्यांनी सगळ्या लोकांक म्हाका दिसता आयज पर्यंत सगळ्यांक अशी फटिंगगिरी म्हणटा ती जाल्लेली आसा आयज भुरग्यांक लास्ट मुमेंटाक जॉब दिता हें ते इतले जॉब आसा तितले फॉर्मां भरली कितले भुरगे जाले शेवटी लास्ट ते जॉबूय ना आनी कांय जावंक ना सो आतां आमच्या बरोबर जे आमी आतां भुरगे आसा थोडे आमी धंदो करता खंय तरी ट्रकाचो वेवसाय करता अशे खुबशे आमी एकी कडेन आसा जॉब नसल्या कारणान आमी त्या वेवसायान गेले त्या धंद्यान गेले सो आमी लास्ट टायम जेन्ना हांगा आमकां पेडणे जेन्ना मोपा एअरपोर्ट येता अशें आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी म्हणजे अशें आमकां बरें दिसलें की बाबा कितें तरी आमच्या पेडण्यान आसा धंदो आसा आमी करतले अशें आमकां दिसतालें पूण आतां ही 2 वर्सां जालीं आमी पळयता हेचेर अशें कांय जावंक ना जशें आमकां दिसतालें तशें कांय जावंक ना कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर जे कॉन्ट्रॅक्ट दिले ते सगळे भायल्या लोकांक दिले जे थंय ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा ते आमचेच आसले पूण तांकां ज्या पद्दतीन तो रेट दिवपाक जाय आसलो तो तेंच्यांनी दिवंक ना तेका लागून आमकांय ते तितले पयशान आमकां ते मेळोंक ना सो आमी स्ट्रायक सुद्दां केल्लो म्हाका दिसता गेल्या वर्सा एप्रिलान आमी नयबागान स्ट्रायक केल्लो असोसिएशन म्हणून पेडणे असोसिएशनान की तो स्ट्रायक ह्याच कारणाक लागून केल्लो की जे हे ट्रान्सपोर्टेशन बीन चलता तेका कितें तरी योग्य दर आमकां मेळोवन दिवचो आनी मेळचो पूण आमकां तशें कांय जालें ना तेन्ना बाबू आसगांवकर डेप्युटी CM आसलो हांगा पेडण्याचो आमदार तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की ना आमी तुमी स्ट्रायक हें करात आमी तुमकां जो कितें तुमचे मागण्यो आसा ते आमी फुलफील करतले पूण तेणी ऑफिसान व्हेले ते बसयले खबरी सांगले आनी आमकां रिटर्न धाडले तेचेर आमचें कांयच जालें ना दिता म्हणून सांगलें आनी फाटल्यान कांय जावंक ना तेच्या उपरांत आमी परतून एकदां आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केल्लो मागीर तेय तेंच्यांनी आमकां करूंक दिवंक ना सो आतां आमी सगळ्या भुरग्यांनी ठरयलें ह्या फावट आमी BJP म्हणून आमी कोणाक वोट घालचे ना आमी आतां आमचो राजन कोरगांवकर म्हणून हांगा रावला MGPचो तेका आमी फूल स्विंग आमचे युथाचो सपोर्ट आसतलो आनी आमी तांकां जिखोवन हाडटले पण ज्या गव्हर्मेंटा बद्दल आमी म्हणटात की तांच्यांनी आमचे सगळे मागण्यो पुराय करूंक ना पण त्या गव्हर्मेंटाक हाडणारे आमीच आसात न्ही पण ह्या बदलान तुमी जेन्ना म्हणटा की नवीन कॅन्डिडेट येतलो तो कितपत हांगासर युथा खातीर कितें करतलो तुमकां अशें दिसता
आज त्यांच्याकडे आमी उलयल्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां आमी जशे आमचे जे कितें विचार आसले आमी आज तेंच्या मांडलेले आसा आणि त्या विचारान तेंच्यांनी आमकां जे कितें तेंचे सांगले बाबा तेंचे कितें विचार आसा युथां बद्दल तो तेंच्यांनी आमच्या कडेन मांडलेलो आसा आणि आमकांय ते काही गोष्टी तेंचे पटले. सपोज आयज तो निवडून येतलोच 100% येतलो अशी आमकां खात्री आसा आणि येयल्या नंतर जशें तेणी सांगलें तशें म्हाका दिसता ते करून आमकां फुडें व्हरतले. बरें तुमकां कितें दिसता की आता सध्या मेजर प्रॉब्लम्स यूथ फेस करता ते कितें आसा? मेजर प्रॉब्लम म्हणजे आता जो आमच्या पेडणे मतदारसंघात आता जे इलेक्शन लागलेले आहा त्याच्यानंतर मेजर प्रश्न म्हणजे असो भुरग्यांक आयज सर्विशे ना. आयज BJP सरकारान सगळ्या भुरग्यांक इलेक्शन आसतना 6 म्हयने आदी जॉब काडटात आणि मग इलेक्शन लागले काय ते जॉब स्क्रॅप जातात. आयज ती फॉर्मां घेतली 100 रुपये 200 रुपयान भुरगीं हाल उनेस काडून ती आयज फॉर्मांक पयशे दितात आणि जे पयशे दिवन त्या पयशाचो उपयोग जाना. गेल्या 2 टर्मांक म्हणजे ही 5 वर्सां आणि आदली 5 वर्सां अशी 10 वर्सां लोकांनी जी भुरग्यांनी फॉर्मां भरलेली ते फॉर्मां पोलिशेन जावं खंयच्याय डिपार्टमेंटान पयशे भुरग्यांचे पिड्ड्यार जाल्ले आसा. युथाक आनी मेजर प्रश्न म्हणजे उदकाचो आसा, लायटींचो थोडोसो आसा, पूण मेजर प्रश्न म्हणटा तो फक्त युथाच्या सर्विसेचो. त्याच्या खातीर आमी लोकल कॅन्डिडेट बरो सुशिक्षीत शिकलेलो असो म्हणजे अनपड अशे रावलेले आहात जेचे कडेन शिक्षण ना, जेचे कडेन बरोवन इल्ला बोलांक ताका येना अशे सुद्धा कॅन्डिडेट आसात. युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन म्हाजे बरोबर आशिल्ले हांगासरले पेडणेचे कांय तरणाटे जेंच्यांनी आपले विचार हांगासर मांडले. तांकां खंय बदल जाय. ते म्हणटात की नवीन कॉन्ट्री हाडून नवीन शिकलेलो आनी नवीन तरणाटो एक हाडून ते ह्या वाठारान बदल करपाक सोदता. आमची ही भासाभास चालूच उरतली. पळयत रावात युवा स्पंदन. पेडण्या मतदारसंघात सध्या आमचे तरणाट्यांकडे भासाभास चालू आसा आणि हांगासर म्हाजे बरोबर कांय तरणाटे आसा जे आपले विचार दितले युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन. नांव सांग. माझे नाव लक्ष्मण तुलसकर. ओके लक्ष्मण, तुका कितें दिसता की सद्याची जी गव्हर्मेंट आसा ते युथांक कितले इन्वॉल्व करून घेता आपले सरकार घडोवपा खातीर किंवा बाकीचे जे स्किम्स आसा किंवा बाकीचे जे प्रश्न आसा युथांचे तातूंत कितले इन्वॉल्वमेंट मेळटा युथाक? कित्याक जॉबाचे प्रॉब्लेम फेस करता. कित्याक आमी शिकलेले भुरगे, आमी ग्रॅज्युएशन वगैरे पोस्ट ग्रॅज्युएशन केले पूण आमकां आजून ताका जॉब गावना. आमी सबंद भोवतो गव्हर्मेंट जॉब ना, प्रायवेट जॉब ना. फॅक्टरी वयतलो आमकां धाडूंक घालता कित्याक ते भायले भरलेले आहा सगळे भुरगे आणि आमच्या गोंयकारांक आनी पेडणेकारांक आजून खंयच जॉब ना, कामां गावनात आमकां इतले. आनी फक्त आनी ते रस्ते बिस्ते आहात ते सारके ना आनी खूब अशे प्रॉब्लेम आसा. पण मेन प्रॉब्लेम तूं म्हणटा जॉब्साचो आनी तूं म्हणटा कितें तुका फक्त गव्हर्मेंट जॉब जाय अशें ना, तुका प्रायवेट सेक्टरान किंवा खंयच्या फॅक्टरीन सुद्दां जॉब तुमी करपाक तयार आसा पण तुमकां मेळना. पण तुका दिसना की गव्हर्मेंटाच्यो खुबश्यो स्किमी केल्ल्यो आसा त्यो तुमचे पर्यंत पावना अश्यो स्किम्स? हय हालीं जे 10,000 जॉब येयल्ले खबर आहा ते आमी भरलेलो जॉब पोलीस कॉन्स्टेबल आनी कितें PSI जॉब येयल्लेले पूण आमकां ते आजून ताका जॉब गावंक ना. कित्याक थोडे आजून जॉब भरले तेंकां स्क्रॅप केले म्हणून सांगता. वेंचणुके येता तेन्ना सगळे युथांक चडशे जे आमदार आसा जे कॅन्डिडेट आसा ते सगळे युथांक घेवन भोंवतात कॅम्पेनींग करपाक. पण तुका कितें दिसता की कॅम्पेनींग पुरतेच त्या युथांचो वापर जाता की फुडें तांचे कितें तेचे प्रॉब्लेम्स आसता किंवा समस्या आसता किंवा तांच्यो मागण्यो आसा त्यो तितलेच पुरे करतात? सध्या इलेक्शन आसले न्हू का सगळे आता ते आमचे लिडर्स बी कोण असता कॅन्डिडेट ते फक्त युथांक फक्त आपल्या कामापुरती यूज करता. तर त्यांच्या इलेक्शन येता खबर आहा तेन्नाच फक्त थोडे असे असतात ते करतात काम, थोडे असतात ते फक्त आपण यूज कामापुरती यूज करता आणि मागीर तेंचे तर जॉबाक गेल्यार ते आपण तांकां वळखना ना बी तशें कितें. खंयची गव्हर्मेंट तुमकां एक बरो युथांक बरो फुडार दिवंक शकता? सध्या BJP येयल्ली पूण तेणी BJPन जॉब काडलेले पूण ते जॉब आजून कोणाक गावंक ना. आमकां तरी आजून गावंक ना. आतां पळोवंक गेल्यार आतां बाकीचे आवले ना खंयच्या पार्टी बद्दल ही दिवंक जाय म्हणून पूण खंयची एक पार्टी येयली ते पार्टीन मातशें युथांक जॉब दिवंक जाय. आतां पेडण्यात येदे व्हडले प्रोजेक्ट गेले, मोपा एअरपोर्ट, आयुष हॉस्पिटल व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट गेले. त्या प्रोजेक्टान म्हणटा आतां जो आमदार येतलो पेडण्यान बी त्या आमदारान फक्त त्या भुरग्यांक जॉब दिवंक जाय आनी कितें ना. कित्याक जे फॅमिली आसता फॅमिली कितें अपेक्षा आसता की आपलो जिल्लो कामाक पावंक जाय, कितें जोडूंक जाय, थोडे गरीब आसता तांकां जॉब दिले काय इतले आमची फक्त मागणी आहा. आर्यन नाईक. आर्यन, तुका कितें दिसता की सध्या मेजर प्रॉब्लेम जो युथाक आसा तो फक्त जॉबूच म्हणटा तूं? हय जॉब मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट. कित्याक कामां कोणाक मेळना सो सगळे आतां चडशे भुरगे बेकारूच आहात घरा कडेन. दिता कितें तरी आसता प्राधान्य तांकां आसता? इलेक्शन आसता त्या टायमार ते युथाचो सपोर्ट आसता हांकां. मागीर मागीर सांगूं येना मागीर कितें. थोडे आसता ते बरे आसतात मागीर कामूय करतात पूण थोड्यांक मागीर अशें हें जाता मागीर ते. पण एज अ यूथ तुका कितें दिसता की तुवें गव्हर्मेंटा बरोबर किंवा खंयचो कॅन्डिडेट आसा ताजे बरोबर रावन खंयचो बदल घडोवपाक जाय? आतां हे पळय आतां मोपा एअरपोर्ट येता समज तर तेंचे थंय आतां कशें
डायरेक्ट आता तू ग्रॅज्युएट पास आहा जाल्यार तुका जॉब मेळपाक ना ते स्किल्स आहात ते डिफरंट टायप ऑफ स्किल्स लागतात तुमकां कळ्ळें प्रोग्राम तुमकां हे करपाचे पडटले ते जाल्यार तुमकां ते थंय जॉब मेळपाचे चान्सीस आहात किंवा तुमी डायरेक्टली जर आतां ग्रॅज्युएशन घालून तूं जॉब मागता इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम सो जस्ट तुमकां ते आतां स्किल्स आहात न्हू किंवा तेसले कोर्सीस जाल्यार ते आमच्या पेडण्यान हाडपाक जाय सो ते पेडण्यान जर ते हाडले जाल्यार पेडण्याच्या भुरग्यांक थंय चान्स मेळटलो मोपा एअरपोर्टाचेर अदरवायज ग्रॅज्युएट केला आनी आमी समज यूथ आतां तेंचे कडेन झगडपाक गेले की आमकां जॉब जाय दिवं शकना न्हू ते बरें तुमकां कितें दिसता की आतां जे यूथ आसा ते खुबशे म्हणटात पॉलिटिक्स सामके विटलेले आसात पण तुमकां अशा युथां खातीर तुका कितें दिसता की परत गव्हर्मेंटान किंवा पॉलिटिक्सान तांकां इंट्रस्ट हाडपा खातीर कितें योजना करपाक जाय आमी पेडण्यातले म्हणटा आमचे मेन म्हटल्यार प्रॉब्लेम सर्विसेक लागून सेकंड थिंग आमचे जॉब सगळी भुरगीं सगळीं बेकारूच आहा आनी मेन म्हटल्यार हांव तोरशांतलो तोरशान आतां कशें कितें आसता मेन प्रॉब्लेम म्हटल्यार जेन्ना पंच आसता ते आवटसायड अशीं कामां करून घेता लोकल लोक जे गरिबांची केन्नाच कामां कितें करिना तांकां फक्त आश्वासनां दिवन ते फक्त फुडें फुडें धरता आनी आपूण व्हडले वचूंक वयता ह्या फावटी आमी हे केल्या की आमी हे फावटी सगळे लोक जमोन आमी हे फावटी स्वता आमी हे फावटी राजन कोरगांवकाराक हाडपाचें अशें चिंतलेलें आमकां कितें मेन मनीस म्हटल्यार आमकां पेडण्यातलो जावं पेडण्यातले कार्यकर्त्यांनी सगळ्याक पेडण्यातलेच मनीस जाय अशें आमी चिंतून दवरल्या सगळ्यांका तुमी म्हणटा की कॅन्डिडेट जो हांगासरलो आसा तुमचो हांगासरलोच एक जर तुमच्याच पैकी आसा जाल्यार तुमकां चड उदरगत करतले कशें तुमकां दिसता युथां खातीर पण तुमकां दिसना की सरकार जरी बदलता तरी पूण जे प्रश्न आसता ते युथांचे जे प्रश्न आसा ते सुटावे चडशे जायच ना जायना कित्याक लागून अशें तुमकां दिसता ते म्हाका एक्चुअली खबर ना पूण आमी फावटी कितें जण केल्या कितें इतलीं वर्सां सगळे 20 वर्सां हांगा 30 वर्सां जाल्या कंपल्सरी आवटसायड येवन सगळे हांगा राजकारण करता हे फावटी आमी इतलें चिंतून दवरल्या की आमकां आमच्या पेडण्यातलोच मनीस जावं हांगा आमचे बदल घडपाक लागून सगळ्याक आमी लास्ट हेचेर आमी पेडण्यात तालुका अशें पडटा की आमची कसलीच कामां जायना आवटसायड सगळे मनीस येवन आपले राजकारण करता वयता माझे नाव आसा ललित कुडाव हांव आसा वज्रेसून तुका कितें दिसता की सध्या जे यूथ आसा ते मेजर प्रॉब्लेम कितें फेस करता आयज मेजर प्रॉब्लेम एकूच आहा की बेकारी आयज लोकांक आयज जॉबलेस आहा तांकां एक खंय ना खंय तेंच्या पोटाचें एक अशी तळमळ आहा की तांकां पोटाचें कशें तरी हें करूंक जाय की आयज खंय वयता थंय वयता घरांनी अशें आहा की लोकांक भुरग्यांक जॉबूच ना आयज हॉटेलान सुद्दां कोरोनाच्या कोविडाच्या टायमार आयज हॉटेलान सुद्दां वयता तांकां आयज काडले गेल्या ते लागून आयज चडशे भुरगे आयज घरान बसून आहा आयज अशें सरकारान कितें तरी करपाक जाय ते युथा खातीर कितें ना कितें तांकां पोट्याच्या लागून आयज खुबशे प्रकल्प येता एक एअरपोर्ट आसा आयुष्य हॉस्पिटल आसा परत आनी क्रीडा नगरी येवपाची आहा पेडण्याचो हे जर प्रकल्प जर आयले जर पेडण्याचे यूथ आहा न्हू मॅक्झिमम 90 to 90% आयज खंय ना खंय पोटाक लागतले हेचो सरकारान विचार करचो चडशी चड बेकारी चड जाल्लेली आहा हेचेर आमच्या सरकारान एक कितें ना कितें उपाय काडचो जेणे करून भुरगे आमचे आयज पोटाक लागचे आयज घरान तेंच्या आवय बापूय सुद्दां अक्षरशः रडटात इतली 20 वर्सां जाली आयज भुरग्यांक कांयच येवंक ना तांकां पण तुका कितें दिसता की आतांचो जो आमदार आशिल्लो ताणें अशा भुरग्यां खातीर युथा खातीर कांयच करूंक ना हांव आमदाराक कितें ब्लेम करिना कितें प्रोजेक्ट हे आतां आजून ऑलरेडी 80% चालू आहा आतां आमकां चान्स मेळ्ळो प्रवीणाक चान्स पडलेलो आहा प्रवीण आल्लेकराक आनी सरकाराकूय आहा हातीन आहा तेंचे प्रोजेक्ट कित्याक आयज ऑलरेडी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट जावपाक आयलेले आहा जाल्यार हे जर प्रोजेक्ट जाता जर पेडणेकार जर खंय पोटाक लागता न्हू शुवर 100% पेडण्याची जनता ही यूथ स्पेशली आयज सरकाराक सपोर्ट करतले आनी तेंचे खंय ना खंय ते पोटाक लागतले भुरगे पण आता पळोवपाक वचल्यार चडशे यूथ जे आसा ते प्रिफर करता की गव्हर्मेंट जॉब जाय पण जे शक्य ना की सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब्स मेळटले पण अशा वेळाचेर तूं कितें म्हणटा की युथांनी कितें करपाक जाय युथांचो गव्हर्मेंट तांकांय खबर आहा की गव्हर्मेंट सगळेच पोस्ट गव्हर्मेंट मेळोंक शकना पूण प्रायवेट जे जॉब आहा थंय तरी तेकाया म्हणटा सद्याच्या परिस्थितीक जशे आमचे मोपा एअरपोर्ट आनी कसले आनी एक प्रोजेक्ट येत आहात तितून म्हणटा ते सद्या तरी भाई आमकां पावया खंय तरी पोटाक लागून आमचें घर चलता तशें तरी करा नाजाल्यार आमकां खंय तरी सपोर्ट करा तुमी आमचो बिझनस आपूण बिझनस घालता बिझनसाक आमकां इम्प्रूव करा म्हणून हे एक बरें आहा एक भुरगेच सांगता कित्याक भुरग्यांक सुद्दां आयज सुशिक्षीत आहात ते भुरगे की भुरग्यांक सुद्दां अशें जर मेळत न्हू जाल्यार आवश्यक सरकारान हेचेर आयज कितलेशे स्किमी आहा ते अंडर ते आमचे युथांक जर सांगले न्हू हे स्किमी आहा जाल्यार यूथ सुद्दां फुडें सरतले कशें म्हाका दिसता खंयची सरकार अशी आसा जी युथांक प्रॉमिसींग फ्युचर दिवंक शकता भारतीय जनता पार्टी
हांव एक नेट छाती फुडें सोडून काडूंक सोदता की जर भारतीय जनता पार्टी आयली फूल गोंयान आनी पेडण्यान स्पेशली आयली, पेडण्याचे यूथ न्हू बेकारी हे जातले, म्हणल्यार भुरगे कमीत कमी 95% भुरगे पोटाक लागतले, हे हांव गॅरंटी दिवपाक शकता. आज सगळो प्रत्येक तरणाटो जो आसा तो तेच म्हणटा की BJP गव्हर्मेंटान सध्या तरी तांच्या खातीर व्हडलेशें कांय करूंक ना. ना हांव BJPक ब्लेम करिना, हांव ब्लेम करता म्हणटा की मे बी लास्ट मिनिस्टर जे आसले न्हू तेणे ते युथांचे खातीर कितें ना कितें तेंचे एक नजर आसपा जाल्ली, ती म्हाका दिसता खंय तरी फाटीर रावली आनी ते कोण आनी कोण आसले तेंच्यांनी ते आपले स्वार्था खातीर गेला आसतले, पूण युथा खातीर जर नजर आसलेली त्या आमदाराची जाल्यार हे प्रॉब्लेम जातले आसले सॉल्व. ओके, सो तूं म्हणटा की जो हांगासरलो आमदार आसा तेका यश मेळोंक ना हे सगळें करपाक, तो खंय तरी फाटीं पडला. पण आतां आमी कितलेशेच पळयतात जे आमदार आसा कितलींशींच वर्सां आतां जाणटेपण आयले तर रिटायरमेंटचें नांव घेयना आनी तरी सुद्दां तांकांच टिकेट मेळटा. तुमकां दिसना की खंय तरी आतां यूथ येवचो आनी खंय तरी आतां सरकारान बदल येवचो कसो? हेचेर हांव कितें उलोवंक शकना की हे लास्टाक जनतेचो कौल आहा, जनता दितली तेच आमी मान्य करचें पडटलें. तरणाट्यां कडेन आमची भासाभास चालू आसा आनी म्हाज्या बरोबर हांगासर कांय तरणाटे आसा, तांचे विचार आमी जाणून घेवया. नांव सांग. म्हजें नांव कृष्णा पालयेकर. ओके कृष्णा, तुका कितें दिसता की सद्याचे यूथ जे आसा ते मेजर प्रॉब्लम्स कितें फेस करता? मेजर प्रॉब्लम म्हटल्यार आतां युथाच्या संदर्भात जर आमी विचार केलो जाल्यार एक व्हडलो प्रश्न जर आयज आमच्या म्हऱ्यांत गोंयाभर उबो जाता तो म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट. आनी अशें आमी म्हणटात की गोंय हें स्वयंपूर्ण जातलें आनी आत्मनिर्भर भारता कडेन जर आमी वळयतले जाल्यार आमी सगळे जाण रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो हेची वाट पळोवच्या पेक्षा आमी स्वयंपूर्ण जावप हें गरजेचें आहा. कारण आमी जे वेळाचेर पळयतात की आमी पेडण्या सारक्या भागांत रावतात त्या वेळाचेर पेडण्यान वेगवेगळे प्रकल्प आतां येतात, त्या वेळाचेर वेगवेगळ्यो रोजगाराच्यो संदी वेवसायाच्यो संदी आहा त्यो उपलब्ध जातल्यो. त्या मेरेन त्यो पावोवपी तो नेतृत्व आमकां जाय आनी त्या नेतृत्वाची अपेक्षा आयज युथा भितर आसा, कारण त्यो रोजगाराच्यो संदी किंवा वेवसायाच्यो संदी आमच्या पर्यंत पावूंक जाय आनी शेवटच्या गरजवंत घटका पर्यंत पावपाच्या खातीर येता त्या आमदारान लक्ष दिवप गरजेचो आहा. ही मेजर अनएम्प्लॉयमेंट हो प्रश्न युवकांक खूब भेडसावता अशें म्हाका दिसता. बरें, तुका कितें दिसता की युथाक बरोबर घेवन सरकार घडोवपाक आनी सरकारान युथाचें रिप्रेझेंटेशन कितलें आसपाक जाय आनी तें कशें घडचें? आतां कशें आसा यूथ हे जे आसा ते नवीन नवीन कल्पना किंवा नवीन नवीन गोश्टींक घेवन मुखार वयतात. त्या वेळाचेर राजकारणा कडेन आमी पळोवपाचो दृश्टिकोन आसा त्या वेळाचेर युवकांनी राजकारणान आयज सरपाची गरज आसा. राजकारण हें वायट हें म्हणून फाटीं न रावता राजकारण तें वायट आसा तें सुदारपा खातीर युवकांनी राजकारणान देवपाची गरज आसा. कारण युवकां कडेन नवीन कल्पना आसात, नवीन विजन डॉक्युमेंट आसतले, तेंच्या संदर्भांतलो तो गांव सुदारीत करपाचे नवीन कितें पॉलिसीज आसतल्यो त्यो अमलान हाडपा खातीर हें आज पर्यंतचें राजकारण जें एकतर्फी जालां हें एकतर्फी न जाता सगळ्यांक घेवन मुखार वचपाचें. सो टुगेदर तें राजकारण जर मुखार गेलें जाल्यार तें राजकारण एक स्वयंपूर्ण जातलें आनी त्या राजकारणान खरो अर्थ आनी रस आसतलो अशें म्हाका दिसता. पण आतांचें जें सरकार आसा तुका कितलें दिसता की कितपत ते तांच्यांनी हें सगळें पुराय केलां, कशें कितले यशस्वी जाल्यात ते? सरकार जे आसा आतां ते यशस्वी जालां पण सगळे 100% जावंक ना, कारण खुबश्यो उणिवा आसात त्यो आमकां भासतात. त्यो पुराय करपा खातीर आतां येता तें नवीन जें सरकार स्थापन जातलें तें सरकार एक सर्वसमावेशक अशें सरकार जावंक जाय आनी तें सरकार ज्या वेळाचेर मुखार वयतलें त्या वेळाचेर सगळे गजाली घेवन मुखार वचोंक जाय. कारण शेवटच्या घटका पर्यंत जर तो विचार पावयतले आसत सरकाराची एक येवजण आसतली किंवा सरकाराची एक खंयची एक गजाल आसतली ती जर शेवटच्या घटका पर्यंत पावयतलो जाल्यार ताका एक प्लॅनिंग लागतलें, मॅनेजमेंट लागतलें. त्या प्लॅनेजमेंटाच्या अंडरूच तें सरकारान तें इम्प्लिमेंट जावंक जाय आनी शेवटच्या घटका पर्यंत ती येवजण आसतली किंवा ती खंयची पॉलिसी आसतली ती पावोवपाक जाय. पण एकंदरीत आजकालचे जर सिट्युएशन पळयत जाल्यार चडशें अशें दिसता की युथांक फक्त कॅम्पेनिंगा पुरतेच वापरतात आनी ताच्या उपरांत मागीर युथांक कांयच से आसना. तशें ना एक्चुली, बट कशें आसा युवकांनी सुद्दां तितकेंच आपुलकेन तेतूं भितर रस घेवप गरजेचो आसा. कारण एकंदर हांव जर एक म्हणत की युवकांनी राजकारणान शिरपाची गरज आसा. कारण जो पर्यंत आमी फाटल्यान रावून जर आमी जर क्वेश्चन करीत की बाबा युवक आमचो कांयच करूं शकना काय, युवकांच्या हातान आमी पण युवकांच्या हातान जर हे देश आसात जाल्यार म्हाका दिसता की हो देश जो आसा हो दृढशाली जातलो आनी बलशाली जावपाक वेळ लागचो ना. पॉलिटिक्सान वचपाक जाय, गव्हर्मेंट फॉर्मेशनान युथाचो तितलोच आसपाव वचपाक जाय, पण अशें जायना. खंय तरी परत त्याच आमदारांक जेंच्यांनी रिटायरमेंट घेवपाक जाय तांकांच परत तिकेट दितात आनी हें चलत आसा. आनी खंय तरी आमीच हेतून तांकां वोट घालतात आनी आमीच तांकां निवडून हाडटा आनी मागीर आमीच म्हणटात की युथाक खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी कांयच मेळना गव्हर्मेंट फॉर्मेशनान.
बरोबर खरें आहा हें कारण युथांनी आतां राजकारणांत शिरपाची गरज आसा त्याच बरोबर हे जे आतां लोक जे वयस्कर जाल्ले आसात तांच्यांनी रिटायरमेंट करपाची गरज आसा आनी जनतेन सुद्दां आयज विचार करपाचो आसा की एका मनशाक परत परत निवडून न देता एका मनशाक 5 वर्सां निवडून दिवन त्याचो कार्यकाळ पळोवपाचो ताचें फंक्शनींग जें आसा हें बरें पळोवपाचें आनी तेजें फंक्शनींग जर बरें आसत जाल्यार ताका निश्चितच तुमी दुसऱ्या टर्माक संदी दिवपाची पण चडांत चड युवकांचें राजकारणांत स्थान जें आहा हें बळकट करपा खातीर गोंयांत युवकांनी राजकारणांत शिरपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. पेडणे मतदारसंघातल्या युवकांकडे उलयतना हेच जाणीव जाली की चडशे हांगासरल्या भुरग्यांक हांगासर जो बदल जाय आशिल्लो आमदारान तो तांकां तो कॅन्डिडेट असो तांकां मेळिल्लो आसा आनी तांकां विश्वास आसा की हांगासर आतां फुडें खुबशे बदल जातले जे तरणाटे आसा तांकां बऱ्यापैकी नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी तांचे जे वेगवेगळे प्रश्न आसा ते बेगीनूच सुटावे जातले. युवा स्पंदन ही कार्यावळ आमची चालूच उरतली. वेगवेगळ्या वाठारांतल्या तरणाट्यांचे विचार आमी तुमच्या मुखार हाडटली. पळयत रावात युवा स्पंदन. बरें म्हाज्या बरोबर हांगासर कांय आनीक तरणाटे आसा तांचे विचार जाणून घेवया आमी. तुमकां कितें दिसता की सद्या राजकारणान आनी यूथ कितले हांचो तालमेल बसला कसो? यूथ हे सगळ्यात गरजेचे. जर यूथ जर आसात जाल्यार ती आमची एक फावंडेशन कशें जे युथांचो यूथ म्हणजे अशें इलेक्शनानूच करिना पूण यूथ जर सगळे आसात जाल्यार ते बरें जाता. आनी BJP जी पार्टी आहा गोंयांत भायर सुद्दां युवकांक घेवन फुडें वयता आनी जे दुसरे आहा आनी अदर पार्टी आहा ते युवकांचेर तेंचो कांयच हे जायना. त्या खातीर यूथ जर भारतीय जनता पार्टी वांगडा आसात जाल्यार ते बरे जातले. पण आतां कितलींशींच वर्सां जालीं आतां BJP गव्हर्मेंटूच आसा पण आमी जे तरणाट्यां कडेन आतां खुबशे भासाभास केली तेन्ना आमकां हेंच जाणून आयलें की ते इतले खूश ना सरकाराचेर. खुश ना म्हणजे आतां आमच्या पेडण्यान सद्या पळोवंक गेले जाल्यार आमच्या पेडण्यान एअरपोर्ट येता, मागीर इंटरनॅशनल ग्रावंड आसा, आयुश हॉस्पिटल आसा. ह्या फुडल्या 5 वर्सांक युवक कमी पडटले आमच्या पेडण्यान कित्याक इतले जर हे अशें डेव्हलपमेंट जालें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कामां खूब मेळटली आनी पेडण्यानूच भुरगे कमी पडटले. अशी परिस्थिती फुडल्या 5 वर्सांक जातली. मागीर तुका दिसता की गव्हर्मेंटान युथाचो रिप्रेझेंटेशन तितलो आसा? 100% आसा. तुमी हांगासर आतां यूथ आसा इतले एक्टीव आसात ह्या सगळ्या हितून प्रचाराक किंवा सगळे गव्हर्मेंटाचे जे पॉलिसीज आसा किंवा स्किम्स आसा ह्यो चडशे तुमकां हांगासर खबर आसा हेजी जाणीव जाता पण तुमचो रोल कितें तुमकां दिसता? फक्त कॅम्पेनींग पुरतोच तुमचो रोल आसा की तुमचे हेजे फुडें तुमकां कितें करपाक जाय? कॅम्पेनींग पुरतीच न्हू आमी आतां इतलें काम करता की इलेक्शन जालें की मागीर पेडण्यान आमच्या युवकांक काम मेळोंक जाय हें आमचें मेन हें आसा. एकट्याकूच अशें न्हू की आमच्या पेडण्या भागान फूल काम मेळ्ळें काय आमचे युवकूय खूश जातले. बरें तुका कितें दिसता की आजकाल फक्त तरणाट्यांक गव्हर्मेंट जॉब्स ही एकूच प्रायोरिटी आसा किंवा बाकीचे तांकां व्हडलेशें कांयच लागना? म्हणजे आतां आमी बाकीचे इश्यूज म्हणटात ते तितलेच यूथ आसा जे फक्त जॉबजा फाटल्यानूच लागला की तांकां आनी कितें तेंचे पर्स्पेक्टीव आसूंक जाय? गव्हर्मेंट जॉब अशेंच ना युथांचे बट मोस्ट कितें आहा सांग खंय हांगा पेडण्यान न्हू आनी खंय वस्तू भुरगे शिकोन बेकार घरा बसलेले आहात ते कितें म्हणटा आमकां खंय तरी तुमी तेकया सरकाराक सांगता आमकां गव्हर्मेंटान न्हू प्रायवेट तरी आमकां खंय तरी तेकया. सो आमचो फाटलो आतां तो बाबू आजगांवकर आसलो तेणी तेच्या कडेन कितलेशे फाटी भुरगे वयतले ताका सांगतले खंय तरी आमकां तेकय म्हणून प्रायवेट जावं प्रायवेट. आतां एअरपोर्ट मोपा सारको एअरपोर्ट आहा थंय तो स्थानीक आमदार डेप्युटी CM तो खंय तेकोंक शकता आसलो. तो सांगता ट्रेनिंगच घेतले जाल्यार ते एविएशन ट्रेनिंग आसता प्रोग्राम तेका 2.50 सो 2.5 लाख जाय. तर अशे हे गरीब भुरगे खंयच्यान हाडटले इतले पयशे? सो तेका लागून मेन कितें भुरग्यांचे हे कितें मागणी कितें आहा ते आमकां खंय तेका तुमी प्रायवेट जावं की गव्हर्मेंट जावं ते अशें म्हणना की आमकां गव्हर्मेंटच दिया जॉब तुमी म्हणून. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट संदी आहा बट लास्टाक कितें तूं आतां बिझनेस करतलो नाजाल्यार आनी कितें करतलो जाल्यार तुका पयशे जायत न्हू. ते सरकारान तुका हेल्प करपाक जाय. ते स्किमी आसता ते त्या भुरग्यां पर्यंत पावना ते अशे आपले कोण आहा एकदम ते खास तांकांच दिता. आतां भुरग्यांक कितले फावटी मारचे पडटा ही स्कीम आतां हे डॉक्युमेंट आहात ते डॉक्युमेंट आहात अशे फावटी मारचेच पडटा पूण तेंचे ते हे आहा ते थंय हे जायना पास जायना न्ही. पण आतां तुमकां खंय तरी एक बदल जाय म्हणून तुमी एक नवीन कॅन्डिडेट तुमी आतां मुखार हाडला. सो तुमकां कितें दिसता हो बदल खरेंच घडटलो आनी फाटल्या आमदारान कितें कमी आशिल्ली? फाटल्या आमदारान कमी म्हटल्यार बदल नक्कीच घडटलो आनी कमी म्हटल्यार तो आतां कितें खंय वचत आपले कोणी आतां कितें हे गाड्याने घेवन जाल्यार तो तेचे मेन म्हणजे आयकोनच घेनासलो. तो आपले ते 2-3 मिनटात तेका दी त्या मनशाक. आतां कोणें येयला तेका यो बस तेचें कितें आयकोन तरी घेवपाक जाय. तो कितें आयकत तो मेन कितें तेची मेन आसली लिडरशीप आसली. तो विचारतलो तुका कोणी धाडलो मागीर ते कोणी सांगतले आमकां अशें ह्या मनशान धाडलो जाल्यार ना तेजे मनीस हांव तुजें काम करना डायरेक्ट सांगतलो तो. त्या युथा खातीर हांगासर तुमच्या वाठारान कितें सुदारणा जाल्या किंवा कितें सुदारणा जावपाक जाय आशिल्ली जी जावंक ना?
माझ्या मतेन जे युथाक जे प्रॉमिस हेच्या पयलीं केल्ले ते कोणी फुलफील करून दिवंक ना. जे आतां जो कॅन्डिडेट आसा तेणेन BJPक दिला तो कॅन्डिडेट फुलफील करून दाखयता आनी ते आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला. सो म्हाका दिसता हेच्या फुडें अहोच बदल जातलो आनी अशीच हेल्प जातली युथाकूय. बरें, मेन प्रॉब्लम सध्या यूथ जे फेस करता ते कितें तुका दिसता? जॉब तेतून म्हटल्यार सेफ्टी, मेन सेफ्टी. भुरग्यांची बसीन सेफ्टी जाय भुरग्यांक, मागीर स्कुलान वयतना कॉलेजीक वयतना तशी. आता ऑनलायन स्टडीज चडशे चालू आसा, सो तेन्ना कितें प्रॉब्लम्स फेस करता तुमी? नेटवर्क इशू चडशा भुरग्यांक जाता. सो तेच्या खातीर आतां BJPचो कॅन्डिडेट आसा प्रवीण आर्लेकर, हांव तेचें उलयना सांगता एक. तेणेन चडशा भुरग्यांक कोविडाच्या काळान जे ऑनलायन क्लासीस जाल्लेले तांकां वायफाय कनेक्शन दिल्लें. पेटीचा वाडा मागीर आनी खंय खंय चडशे वाठारांनी दिला. म्हणजे पयलींचो तुमचो हांगासर आमदार आसा तो खंय तरी अपयशी थारिल्लो तुका अशें दिसता, तेणें कांय उदरगत व्हडलीशी करूं नाशिल्ली? 100%. ओके, कांयच करूं ना. पण तेणें तेन्ना आश्वासनां दिल्लीं आसली. पूण पळोवपाक गेल्यार हांव नवीन, सो पॉलिटिक्सान तरी हांव नवीन, सो हांवें तितले इंटरफियरन्स दाखोवंक नासले पॉलिटिक्सान. जेन्ना आमकां हो BJPन आमकां कॅन्डिडेट दिला प्रवीण आर्लेकर, सो तेन्नाच्यान तेच्या पयलींच BJP अशें न्हू पूण तेच्या पयलींचो इंडिविज्युअल आसलो तेन्ना हो प्रवीण आर्लेकर उबो रावल्लो इलेक्शनाक. सो तेन्नाच्यान जी उदरगत जाता आनी जो प्रोग्रेस जाता तो पळोवन दिसता की फुडें 5 वर्सान न्हू 10 वर्सान असोच उरतलो आनी प्रवीण आर्लेकरूच येतलो हो दिसता. युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन आज आमी पेडणे मतदारसंघान आयिल्ली आनी हांगासर आमी खुबश्या युवकां कडेन खुबश्या तरणाट्यां कडेन आमी जेन्ना भासाभास केली तेन्ना आमकां हेच जाणीव जाली की हांगासरल्या सगळ्याच लोकांक बदल जाय. खुबशे हांगासर प्रॉब्लम आसा जे ते तांच्यांनी आमच्या फुड्यान सांगले आनी आमकां अशें दिसून येता की भुरगे सगळे जे आसा यूथ तांकां गव्हर्मेंट फॉर्मेशनान तितलेच तांकां उमेद आसा आनी तितलेच ते वावुरतात आनी हे सगळे वावरून एक बरे उमेदवार एक बरो आमदार हांगासर मेळटलो आनी एक बरो गव्हर्मेंट फॉर्मेशन ते हांगासर करून दितले. पळयत रावात युवा स्पंदन, पळयत रावात गोमंतक TV.